झेडपी वेंचणुकांची आचारसंहिता मागीर मदीं सुटयो आशिल्ल्यो त्या खातीर ओटीएस येवजणेक अपेक्षीत आशिल्लो तसो प्रतिसाद मेळूंक ना। त्या खातीर वीज बिलांची ओटीएस येवजण 31 जानेर मेरेन वाडयल्या अशें वीज मंत्री निलेश काब्रालान म्हायती दिल्या। आरडीएक्सको खातीर परवरेच्यान गौतम शिरोडकार। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जी स्कीम काडलेली ओटीएस वन टायम सेटलमेंट स्कीम जी काडलेली म्हज्या वांगडा आमचो सामंत बाब आसा, तशेंच आमचो जॉयंट डायरेक्टर अकाउंट्स इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गावडे बाब। जेन्ना ही स्कीम लॉन्च केली तेन्ना आमचे 413 कोटी आउटस्टँडींग आशिल्ले आनी टोटल कंज्युमर्स वेर 2,706। आज जेन्ना आमी ही स्कीम म्हणजे 31st क्लोज जावपाची आसा जाल्या 31st क्लोज जाल्या, तेका आमचे बॅलन्स कंज्युमर उरल्या ऑलमोस्ट 1,63,322 1,63,322 कंज्युमर आता उरल्या। त्याचे ब्रेकअप म्हणल्यार ब्रेकअप दिता, पूण एक बरी गोष्ट की आता पयशे उरल्या ते 300.97 क्रोज बॅलन्स उरल्या रिकवर करपाक। 300.97 क्रोज 300.97 म्हणजे 413 कोटी 413 कोटी 300.97 क्रोज आणि 413 कोटी म्हणजे 113 क्रोज ते ॲक्टिव्ह कंज्युमर टीडी पीडी आरआरसी सगळे कंज्युमर धरून इतले रिकवर झाले। 113 कोटी रिकवर झाले अशें म्हणणें आसा। तितूंतले 22 क्रोज जे आसा हे वेवर झाले, म्हणजे डीपीसी वेवर जो हे आसले 22 क्रोज वेवर झाले। बाकीचे प्रिंसिपल 155 क्रोज रिकवर झाले, म्हणजे बॅलन्स अमाउंट 133 जे आसा हो रिकवर जालो। आज ही स्कीम वेगळे वेगळे विशयांक ही फुडें वचोंक नाशिल्ली। एक म्हणटा झेडपी इलेक्शनाचो कोड लागलो, ते आमचे थोडे दीस गेले। आमचे ऑफिसर जे आशिल्ले जे हू वेर पार्ट ऑफ द स्कीम इम्प्लिमेंटेशन, चडशे ऑफिसर वेंट इन टू इलेक्शन ड्युटी। सो ज्यो गोश्ट करपाक जाय आशिल्ली ती आमकां करूंक मेळना। तितून मागीर आनी हे म्हयन्या भितर थोडे एक्स्ट्रा हॉलिडेज जाल्यो आनी कोरोना लागून जे हे आशिल्ले तितले फुडें वचोंक ना। आनी आमी फेस्टीव सिजनान आसल्या कारणान ते डिस्कशन आशिल्ली ती तितली इम्प्लिमेंट करूंक ना। सो 26 तारखेच्यान आमी चालू केल्ले आसा, पूण ऑनरेबल सीएमान आमी बसून एक डिसिजन घेतलें की ज्यो गोश्टी आमकां जे कंटिन्यू करपाक जाय, जे प्रायम ऑब्जेक्टीव इज टू रिकवर द रेवन्यू जे रिकवर जावन आसले गव्हर्मेंटाचे ते रिकवर करपाचे आसा। सो वी आर एक्सटेंडींग दी स्कीम फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स टील 31st ऑफ दीस मंथ। सो द स्कीम इज एक्सटेंडेड आनी आमचे रिकवरी ड्रायव्हरूच चालू उरतले। एवरी एई जेई आनी बाकीचे ई सगळ्यांक आमी टार्गेट दिल्ले आसा। सगळे केसीस जे आसा हे रिकवरी जावपाक जाय।